पहिली म्हळ्यार सगळ्यांक नमस्कार. ह्या वाठाराच्या देवा देवतांक नमस्कार करता. माझे कुलदेव श्री मंगेश महालक्ष्मीक नमस्कार करता आणि सुरुवात करच्या पयलीं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः म्हणून ह्या प्रचाराची आयच्यान सुरुवात करता. हांगा वाठारांत देव झरेश्वर, देव कटमका, देव सातेरी, आमीनच्या बाबा, आमची सेंटेनीस देवीक, हांगा सगळ्या वाठारांत आशिल्ले देव कपलेश्वर हांगा नमस्कार करून आमचे ऑल इंडिया आमचे गोयचे इन्चार्ज आमचे माणिकराव ठाकरेजी, त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकरजी, आमचे तिनूय आमदार आणि हांगा आयिल्ले युरी आलेमाव सर, आमचे अल्लोस सर आणि एल्टन बाब आणि हांगा माझे मित्र जे म्हज्या फाटल्यान उबे रावल्यात जी राजेश वेरेकर आणि हांगा आशिल्ले अर्चित बाब आणि सगळे यूथ भुरगे. हांव फक्त आणि प्रतीक्षा आमच्या महिला. हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतालो पण तरी तुमच्या रिक्वेस्टाचेर हांव रावला. वायट दिसता सांगपाक की आयज आमी फॉर्म भरपाक आयले. आमच्या कार्यकर्त्यांक हांगा लिटरली दुखलून भायर काडल्या आणि भाजपाच्या कार्यकर्ते हांगा ही जोर जबरदस्ती दादागिरी ह्या आयज पहिल्याच दिसा चालू जाल्या आणि ती तुम्ही प्रेसान कव्हर केल्या. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतालो की आमचे जितले भायर कार्यकर्ते आहा, कारण खुबशे न्यूजार आयल्या प्रचंड कार्यकर्ते घेऊन भाजप आयल्या म्हणून, तशी गजाल ना ती. ताचे डबल प्रचंड भायर आहा पण तांकां भितरूच येवपाक दिना. पण काय प्रॉब्लेम ना, आम्ही तुमचो कित्याक मिडिया इज द स्ट्रॉंगस्ट पिलर आणि यू पीपल हॅव बीन व्हेरी जनरस टू सपोर्ट अस. यू पीपल हॅव ऑलवेज स्टूड बाय द पीपल ऑफ रायझिंग पोंडा. सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान. हांव मागता की तुम्ही आमकां तितलोच प्रतिसाद दिवचो ज्याने आमकां काम केला. आणि आज आम्ही फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले, माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले आणि राजेश वेरेकर बाब आणि आमची संपूर्ण पोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आणि सगळे आशिल्ले. सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनातल्यान आभार मानता. आम्ही कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला आणि फुडली गजाल आसा ती आमच्या अध्यक्षांनी सांगता. वन थिंग बिफोर दॅट एक म्हणल्यार ते फाटले साडीचं सध्या इलेक्शन जाला तेच्या भितर after defeat, we are taking defeat your work intact. How definitely that दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग की एज मिडिया पीपल तुम्हीच सांगता की आम्ही व्हरून सुद्धा 4.5 वर्सां काम केल्या आणि आम्ही काम करत आशिल्ले आणि काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा. आज तुम्ही पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुम्ही मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा, ही परिस्थिती आहा. उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डांबर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचे काम म्हणटा, परत डांबर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचे काम म्हणटा. लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला सगळ्यांक खबर आहा. बिलां येता, लायट वचता. ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडता. फोंड्याचेर एक मेजर गजाल जे आमी ह्या 6 म्हयन्यान काँग्रेस पक्ष म्हणून फुडें करूंक सोदताले ते लोकांक ब्लड बँक. इट इज अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट की हांगा जय हो म्हणून लोक बोवाळ घालता पण रक्त दिवपाक मेळना. फोंड्याच्यान जर मनीस जर पडटा आनी तकली फुट्टा जाल्यार रक्त घेवपाक हॉस्पिटल आणि जीएमसीन वचचें पडटा आणि ताच्या खातीर डोनर सोदचे पडटा. ऑपरेशनां पोस्टपोन जाता. फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान दर एक तुका न्यूरो ना, कार्डियाक ना, पिडियाट्रीक ना, MRI ना, सीटी स्कॅन ना, दर डायलिसीस ना. ही परिस्थिती आहा. एसी चिलर बंद पडटा म्हणून ऑपरेशनां, पिडियाट्रीक ऑपरेशनां, प्रीनेटल आणि पोस्टनेटल सर्जरी खातीर पोस्टपोन करता. ताचो बोवाळ आमी करता म्हणून मागीर दुसऱ्या दिसा भुरगे जल्माक येता आनी सर्जरी जाता. ही परिस्थितीचेर म्हाका उलोवपाक जाय. लेट अस टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट. आमी जातीचेर उलोवंक जायना, आमी धर्माचेर उलोवंक जायना. येता ते 15 दीस मिडिया आणि सगळ्या लोकांनी उलोवंक जाय ते एज्युकेशनाचेर, हेल्थाचेर, रस्त्याचेर, उदकाचेर, आयडीचेर, हॉस्पिटलाचेर आणि डेव्हलपमेंटाचेर. आणि ह्या 15 दिसांत आणि ह्या 15 दिसांत एक गजाल सांगूंक सोदता हांव की लोक येतले आम आदमी द बिगस्ट पार्टी ऑफ बीजेपी म्हणटा हांव, ते ऑलरेडी गड्यारी वाडपाक लागले. पण तांकां सांगपाक सोदता हांव लोकांक सुद्धा गड्यारी घेताना सांबाळून घेया. हांवें ऐकला त्या गड्यारीन सुद्धा हिडन कॅमेरा घाल्या म्हण हेंच्यांनी. जाल्यार खंय बाबा तुमकां त्रास जावपाक जायना. थोडे काही साडयो वाडटा. अरे कितें चल्लाय? लोकांक फोंडेकार हांगा तुमच्यो साडयो आनी गड्यारी घेवपाक ना. आम आदमी पार्टी तो रावताय धवळे खंय पण तो आतां आयलाच पर्टिक्युलर एरियांनी भोंवपा खातीर. आणि बीजेपीन नवें चालू केला. एक तरेन सीएम म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, एक तरेन तांचे भुरगे भोंवता तुका जॉब दिता, तुका जॉब. एका वाड्यार 18 घरां 16 घरांनी जॉब दिता. आनी ते खंय झाडाक लागले आमी ते पडपाचे. सो ह्यो गजाली म्हाका दिसता फोंडेकारांनी समजून घेवपाक जाय. लेट अस वर्क नॉट ऑन द कास्ट, नॉट ऑन द क्रीड, नॉट ऑन द रिलीजन, बट ओनली डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट, नथिंग एल्स. यू हॅव स्पोकन अबाउट थिंग लायटीचो विषय. सो मंत्री तो सगळ्यांक म्हणटा लायट बरी आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग केला. म्हाका दिसता मंत्र्याच्या कॉन्टॅक्टान जर गोंयान कोण आसा जाल्यार तूं आहा. एव्हरीडे तूं बायट घेता. तूं आतां हांव आशिल्लो खंय तरी पटलें ना भायर सरलो कळ्ळें तुका. सो प्रश्न असो आसा की लायट लोकांक वता. रातचे उदक येता 2 येता 4 येता. आमी कडबाबान भोवले. लोकांनी सांगलें आमकां रातचे 2 उदक येता 4 येता. लोकांची न्हिदो वचना. शांतीनगरान आमी भोवले. एक फॅमिलीन आमकां सांगलें की गिजर आमी सर 2 म्हयने चालू करूना म्हणून. ही परिस्थिती. लेट अस टॉक ऑन दीस टॉपिक्स.
ओके सर एज केतन भाटेकर नॉमिनेशन बोला व्हॉट इज योर केतन भाटेकर इज अ पिपल्स मॅन आणि केतन भाटेकराचे फाटल्यान आमचे काँग्रेस पक्षाचे पासून कार्यकर्ता आशिल्ले सगळे सांगताले केतन भाटेकराक फुडें काडून घेवपाचो. हांव खूश आहा की आमचो राजेश वेरेकर तो आमचो सामको स्ट्रॉंग आशिल्लो कॅन्डिडेट आशिल्लो लास्ट टायम. He has also lent his support. Ankawasa. He was a proposer for the nomination form of Dr. Ketan Bhatikar. Ketan Bhatikar, he has been doing work. तो थांबलो ना. It is not negative work. He was doing positive work. हें याद दवरूंक जाय मनान. आनी हांव लोकांक एक मातशी वॉर्निंग दिता. आमची गॅरंटी आहा तो जिखून निवडून बरो मोतांनी येतलो म्हूण आतां स्टार्ट जातले डर्टी पॉलिटिक्स जातले आनी मातशें एक केअर घे म्हणटा लोकांक. आता सोरो दितलो आणि म्हटलं हो सोरो घेवन तूं मरो म्हण. सो मातशें तूं सोरो घेतात जाल्यार हांव घेनाका म्हणना तूं घरा दवर म्हूण मोत आमकां मारात तुमी. आनी कितें पॅकेट कितें दिलें जाल्यार हांव ना म्हणना घेनाका म्हण घेयात आनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा तेका निवडून हाडपाक भरपूर मोतान दाखोवपाचें डेव्हलपमेंट कितें म्हूण पोंडा आनी पोंडा कितको सफर जाल्या मंत्री आसून देव बरें करूं. बिकॉज तुम्ही प्रपोजल म्हणा फाटल्या दिसांनी सो हाऊ डू यू सी कितले कॉन्फिडंट आसा तुमी की केतन भाटेकर केतन भाटेकर तुमकां हांवें पयलीं सांगलां की केतन भाटेकर हो पोंडा रायझींग जे तेजे कार्यकर्ते किंवा तेजो पॅनल आशिल्लो हो घेवन तो आज काँग्रेसीन आयिल्लो आसा. काँग्रेस प्लस केतन भाटेकर पोंडा रायझींग हें इक्वेशनूच सांगता तुमकां की आमकां 14-15 हजार मतां ही मेळटली आनी आमचो विजय हो म्हाका दिसता 3 ते 4 हजार मार्जिनान जातलो. त्या बद्दल कसलोच दुबाव ना. आनी येणारे 15 दीस जे आसतले हे जशें केतनान सांगलें की जे डेव्हलपमेंट फुड्यान 4-5 वर्सां जावना त्या डेव्हलपमेंटाचो इश्यू जातलो. खूब लोक आज जातीचो धर्माचो वापर करतले पूण तेका मतदारांनी बळी पडचे न्ही. मतदारांनी लक्षांत दवरचें की फोंड्यान कितें जाय फोंड्यान कशा तरेचो डेव्हलपमेंट जाय आनी ही सगळी करपाची एक जी एक कल्पना लागता जी एक इच्छा शक्ती लागता जी विल पॉवर लागता ती केतन भाटेकारा कडेन आसा. हांव आनी केतन भाटेकार दोग जाण एकठांय आसा. खूब तरेचो अप्रचारूय जावपाचो जातलो की केतन भाटेकार राजेश वेरेकार एकठांय ना राजेश वेरेकार भितरल्यान आनी खंय काम करता हो अप्रचार जातलो. तेन्ना ह्या अप्रचाराक बळी पडचे न्ही. प्रेसानूय हाका चड महत्व दिवचें न्ही. तर म्हाका खात्री आसा की केतन भाटेकार आमचे सगळे जे कार्यकर्ते फोंडेचे कार्यकर्ते आमचे अध्यक्ष अमित पाटकर माणिकराव ठाकरेजी तिनूय आमदार अर्चित नायक महिला प्रतीक्षा खलप हे सगळे जे आमचे फ्रंटल आसा हे फोंड्यान येवन काम करतले आनी आमकां बळकटी दितले आनी हो आमचो फोंडेचो सीट आमी निश्चित जिखून हाडटले. म्हाका दिसता आमचे पुणेचे उमेदवार दोतोर केतन भाटेकर हांणी जे सांगलें की आज बीजेपी कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण बीजेपीचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो जेन्ना बीजेपीचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटेकरान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे एआयसीसीचे इन्चार्ज खास करून या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. ज्या पद्दतीन आज गोंयान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज ही हांव म्हणटा बलात्कारी जनता पार्टी जे कुडचड्यार पळय काल जे प्रकरण जालां जातून एक 20 वर्सांचो भुरगो हाणें 50 पेक्षा वयर मायनर चलयांचेर जे ताणें व्हिडिओ काडल्यात फोटो काडून जो प्रकार जाला दीस शोज द कल्चर ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. काल दीसभर त्या पुलीस इन्स्पेक्टराक टायम लागलो जस्ट टू फायल एन एफआयआर. ताचेर पॉक्सो एक सुद्दां लावून नाशिल्ले. आज सकाळीं आमी वचून थंय ताका सांगलां की ताचेर पॉक्सो एक लावचो. हाचे वयल्यान कितें सिद्ध जाता एका सायडीन ते आतां फोंड्या प्रचार करता. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री सरकार तुमच्या दारी म्हणून घेवन गेलो. आतां फुडले 15 दीस ते हांगा भोंवतले
की तुमचे हॉस्पिटल जाग्यार घालया, तो सांगता लाईट ना लाईट सारखी करया. पूण गेल्ली 14 वर्सां तुम्ही खंय आशिल्ले? लास्ट 14 years यू हॅव फेल्ड द पीपल ऑफ पोंडा. 14 वर्सां तुमचे सरकार आशिल्ले. सो म्हाका दिसता सगळे फोंडेकारा कडेन हांव मागता की हांच्यो ह्यो गिमीक ह्यो आमी आनी पचून घेवया नाका. दोतोरान सांगलें तशें की ते येतले तुमकां आमिशा दाखयतले, बॅगो दितले, कोण सध्या साडयो वाडटा, कोण घड्याळां वाडटा. हे सगळे तुमचे लुटिल्ले पयशे, हे तुमी एक्सेप्ट करा. 9 तारखेक 9 एप्रिलाक काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक दोतोर केतन भाटीकाराचेर मत घालून भोवमतान ताका जिखून हाडया. कित्याक आज गोंयची जनता तुमकां फोंडेकारांक पळयता. आज गोंयची जनता ह्या बलात्कारी जनता पार्टीचेर विटल्या, ह्या भ्रश जुमला पार्टीचे सरकाराचे करप्शनाचेर विटल्या. आज फोंड्यान तुमकां जे तुमचे हॉस्पिटल आसा थंय आज फॅसिलिटी ना. सो गोंयची जनता आज तुमकां हे बाय इलेक्शन 2027 ह्या सरकाराक हुमटोन भायर उडोवपाच्या दृश्टीन पळयतात. सो भोवमतान बाब राजेश वेरेकरान सांगलें की बाब कॅन्झिलान विचारलें इलेक्ट्रिसिटीचो प्रश्न. जे मतां लास्ट टायम पळय पडली ती केतन भाटीकार म्हणून पडली, त्या इलेक्ट्रिसिटी मंत्र्याक लागून ती पडूं ना. सो म्हाका दिसता ती ताजी मतां आनी राजेश वेरेकाराची मतां ही 13-14 हजार मतां जी फोंडेकार ह्या दोनूय लिडरा बरोबर रावल्यात, किंवा ह्या दोनूय लिडरांचे विजन ह्या फोंडेकारांक जे पळय आवडटा ते आज दोनूय लिडर तुमकां एका बरोबर दिसता. म्हाका खात्री आहा की हे दोगूय जाण आज जे एक जाल्या तातूंत जैत हो काँग्रेस पक्षाचोच जातलो आनी आमी हांगा हे बाय इलेक्शन जिखतले. फुडें मातशें फुडें That's okay. देखिए, आज केतन भाटीकर जी इन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से पोंडा जो बाय इलेक्शन जो है उसमें फॉर्म भरा है. सभी लीडर्स यहाँ पे एक साथ थे और राजेश ने जो भी कहा आप सभी ने सुना है. ये दोनों की जोड़ी यहाँ पसंद की गई है, पोंडा में पसंद की है. दोनों एक साथ मिलकर लोगों तक जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के कुल सुलझाने के लिए ये दोनों आगे भी काम करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और यहाँ पे 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेंगे. जो भी हमको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से और मजबूती कांग्रेस पार्टी को आएंगे. एक अपील, एकूच अपील. पयलीं म्हळ्यार हांव मनांतल्यान विरेश बाब बोरकार हांचे टिमीक हार्जीक मनांतल्यान आभार मानता की ताणें हांव अप्रोच जावनासतना सुद्दां स्वता सपोर्ट दिलो आमकां आनी मनोज परब. आनी हांकां हांव मनांतल्यान आभार मानता की हो खूब मोठ्या काळजान, कित्याक तांचें इंटेन्शन एकूच आसा की बीजेपीक डिफीट करपा खातीर. त्याच प्रमाणे हांव विजय सरदेसाय भाईक आनी त्याच प्रमाणे तांचे कमिटी गोवा फॉरवर्डाकूय हांव आभार मानता. म्हाका पूर्ण खात्री आहा हे सगळे आमच्या बरोबर आसतले आनी बरें काम करतले, आमकां मदत करतले. आनी त्याच प्रमाणे गोंयान अपील करता की ज्यांका काँग्रेस पक्ष 27 जिखिल्लो जाय आनी गोंयान गव्हर्मेंट केल्ले जाय ताणें येवन ह्या बाय इलेक्शनाक आमकां मोठ्या काळजान मोठ्या मनान सपोर्ट दिवचे आनी फोंड्या काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडपाक पूर्ण सहमती दिवची. थँक्यू. काँग्रेस पक्षात